श्री गुरुभ्यो नमः. श्रीमदानंदतीर्थ भगवत्पादाचार्य गुरुभ्यो नमो नमः. कल्याणाद्भुतगात्राय कामितार्थप्रदायिने श्रीमद्वेंकटनाथाय श्रीनिवासाय ते नमः. मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि. ब्रह्माण्डगृहसाक्षात् इष्टं दैवं श्रियपतिः आचार्याः श्रीमदाचार्याः सन्तु मे जन्मजन्मनि. श्री काशीमठ संस्थानाचे विजयेंद्र तीर्थ स्वामी दक्कुनु परमाचार्य श्रीमद सुधींद्र तीर्थ स्वामी पर्यंत सर्व गुरुले वृंदावनाक नमस्कार कोर. आमगेले आराध्य देव वेंकटरमणाक तशींच मंगळूरचे सर्व देवतांक आमकां धर्ममार्गारी वचचे तशी प्रेरण दिवचे तसले धर्मगुरू काशीमठाधीश श्रीमद संयमेंद्र तीर्थ स्वाम्याले चरणकमलाक वंदन कोर. आजी अहोभाग्यम अहोभाग्यम व्हड भाग्य भाग्यबत्तर जावन आशिल्लें तें समयू आमकां देवान अनुग्रह केला. आमगेले कालगतींतू विशेष जावन सांग जाल्यार आमगेले मंगळूर देवालयाचें नवीकरण तेमान्नय देवाली पुनर्प्रतिष्ठापन देवाले विशेष जावन उत्सवा खातीर जावन म्हळ्यार वरीची रुप्या तेरू स्वर्ण गरुड नूतन ब्रह्मरथ अशी देवाले विशेष रुपान करतना सेव करचें भाग्य आमकां मंगळूर पेंटेचे सर्व भजकांक परमात्मान अनुग्रह केला. तशींच मंगळूरांत आमगेले परमपूज्य श्री सुधींद्र तीर्थ स्वाम्यांनी मंगळूरा मुक्काम कोर. आम सर्वांकय तांगेलेची अमृतहस्तान संयमेंद्र तीर्थ स्वाम्याक आणग्यो आमगेले देवाली पुनर्प्रतिष्ठापन करून दिलेलें आमगेलें भाग्य. त्या काळाचेर स्वाम्याने मंगळूरांतूच मुक्काम केल्या वरी कोर न्हू. खंयचे एक देवालयाचे एक स्तर म्हणत ताचे एक स्टेप म्हणटा आमी ताका पुराय मार्गदर्शन केलेले सुधींद्र तीर्थ स्वामी. तशी भव्य रुपान करतना आमगेले वेंकटरमणाली पुनर्प्रतिष्ठा चमकली. तदनंतर सगळेंच समग्र भारता भितर आशिल्ले सर्व गौड सारस्वत समाजाक एक भूषणप्राय जावन जाल्लो एक कार्यक्रम काशीमठ संस्थानाचे आराध्य देवत श्री व्यास रघुपती नरसिंहदेवाक काण घेवन खंयची सिंहासनारूढ सर्व देवता पुनर्प्रतिष्ठापनय मंगळूरा भितरीची आमगेले सुधींद्र तीर्थ स्वाम्याल मार्गदर्शनारी संयमेंद्र तीर्थ स्वाम्याले नेतृत्वारी भारी वैभवान घडलें तें मंगळूर एक साक्षीभूत जालें. तशी आजी आमकां एक व्हड एक सेव करचें भाग्य आमकां येद आयलां. शोभकृत संवत्सरांत देवाले महोत्सव रथोत्सव कालाचेर वेंकटरमणान स्वर्ण लालकी भांगराची लालकेरी ताणें विराजमान जालें तसलें पळोवचें एक भाग्य आमकां मेळका म्हळ्यार तसली इच्छा. कारण इतलें की 27 वर्सां मागशी त्या कालाचेर आशिल्ले आमगेले सर्व मलगड्यान मोठ जावन वेंकटरमणाक रजतमय लालके भितर पळोवका रुप्या लालकेर देवाला उत्सव जावं का म्हणाले एक इच्छेन करतना आजीक
सवायशे दखून 150 वर्सां मागची रुप्या लालकी निर्माण जाली. देवालयांतू एक उत्सवाक काडीत तसलें खंयचें की वाहन आसा तातूं एक प्रधान पात्र रुप्या लालकीक आसा. तसल ते रुप्या लालकी आज ही स्वर्णमय जावका म्हणून तसलो संकल्प 100-150 वर्सां नंतर हो आयोजन कोरका म्हणून प्रेरणा देवान दिल्या. स्वाम्याक येदरा रब्बून आमी प्रार्थना केल्या. तेच प्रकार तातूंत कार्योन्मुख जाले. अशी ते भांगरा लालकीक 25 कोटी रुपये अंदाजू जावका म्हणून तसली कल्पना केल्या. त्या काळा भितर आशिल्ले खंयचे की आमगेल्या मलगड्यांनी रुप्या लालकी जातना हाव भाव इत्यादीक दिवन प्रति घर म्हळ्यावरीची प्रति कुटुंबीयांनी प्रति भजकांनी तांगेले हवीरबाग म्हळ्यावरीची देवाल सेवेक तांणी त्याग केला, दान दिलां, सेवा रोपान करतना तांणी पावयलेलें आसा. ताजी द्योतक आमी हांगा रुप्या लालकी पळयल्या. आजी आमकां मेळल तसलो शुभावसर आनी एक 100-150 वर्सां पर्यंत भांगरा लालकी आपास कसलें विंगड करतसलें एक अवकाश मेळना. तशें करून आमगेल्या अन्नाक मेळ्ळी, आमगेल्या आज्याल कालगती मेळ्ळी, आमगेल्या पिज्याल कालगतीन त्या काळांतू रुप्या लालकी करूं मेळ्ळली. तशें आनीक 2-3 जनरेशन पर्यंत लालकी करतसलें एक अवकाश मेळच्याक असाध्य. ते देखून हे माध्यमान करतना समस्त मंगळूर वेंकटरमणाल भजकांनी एकत्र जावका स्वर्णमय लालकी खातीर जावन तुमगेलें योगदान देवान दिलेलें ते हाजेर तुमकां पावका म्हळेल एक उद्देशान आनी ओटू 60 दिवस चिल्लर वरल्याची तांतू भितर तुमगेलें योगदान तुमी दिवका. खंयचें की आमगेलें जीवन साफल्य जावका, भांगरशी आमगेलें जीवन जावका म्हळेल खातीर जावन भांगरा लालकिरी देवान विराजमान जावका. जिवितां भितर आशिल्लें सर्व दोश दूर जावका असली एक प्रार्थना तुमगे लागीं मना भितर आसूं. कारण 33 कोटी देवतांनी खंयची की देव स्नाना येता त्या वेळार आमकां देवाल विशेष अनुग्रह जावका म्हूण सांगून मुक्कोटी द्वादशी म्हणटाच ते दसू वेंकटरमण तागेलें तें तीर्थस्नाना खातीर भायर सोन वचीत ते दसच्यो उत्सव जावच्यो लालकेर. ते मान्य आमगेले आशिल्लें तसलें मृगीय गुण म्हणटाच. मृगाक संबंध पावलो एक क्रूरत्व मनुष्य जिवना भितर येवचें तसलें तागेलें काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर म्हळेलें हें पुराय एक क्रूरत्व म्हळ्यार आमगेलें जिवितां आशिल्लें तें दूर जावका. आनी चांग रुपान करतना आमकां आमगेल्या घरण्या वयर जावचें तसलें एक प्रिती आमगेल्या की द्योतक जावन उरका म्हळ्यार उद्देशानाची आसूची मृगबेटा म्हणटाच. रथोत्सवा भितर मृगबेटेक एक व्हड महत्तर जावन आशिल्लें स्थान दिलां. आमगेली कसं की दुश्ट गुण दुश्ट चट इत्यादीक दूर जावचें, दैवीक संपत्त आमगेल्या प्राप्त जावचो. तशींच खंयची की मृगबेटे वचून आयल तसल तो परमात्मा कृष्ण विशेष जावन तागेल्या बायलेकी चेडवांक एक विशेष मोग दिवं तसलो. तशी देवाल मोग देवाल एक केन्नाय अनुग्रह कारुण्य दया इत्यादीक आमकां जावका म्हळेल खातीर जावन वचची आसूच एक द्योतक जालो तसलो उत्सव मृगबेटा. तसले मृगबेटे उत्सवाकय ही भांगरा लालकी वापरची आसा. अशी नाना विधान करतना उत्सवां भितर लालकेक ताका अष्टदिग्गज म्हणटाच. 8 दिक्कां भितर ताका आसूं तसली पट्टिका आदी सर्व सोपान म्हणटाची हें सर्व लालकी भितर पूर्ण प्रमाणाचेर आमी पळोवच्या मेळचें. तसलें अष्टपट्टी लालकी परां शोभकृत संवत्सरांत निर्माण जाता. हाका सादारण एक 40 किलो भांगर, एक 80 किलो 80 kg सिल्वर आनी इतर वस्तू इत्यादीक जावका म्हूण सांगून ताजें
अंदाजो 25 कोटी रुपये जावचा पुरो हंतू विशेष जावन परमात्माले अनुग्रहाचेच पाविल तसलो दयानंद पै आणि तागेलो धकल भावजन आशिल्लो सतीश पै हांगेल कुटुंबा तर्फेन एक विशेष रूपान करतना तांगेली सेवा तांणी हे भंगरा पलंगिंदू स्वाम्याले एदराक समक्ष माजिरी वेंकटरमणाले दिव्य सन्निधी भितरी तांणी अर्पण करता म्हणून सांगून घेतिल्लें आसा तशी तातूंत एक महत्तर भार म्हणटाच तसल ती आर्थीक वेवस्थेक खंयचेय कारणाचेर उणेपण जायना अशी परमात्मा हांगा हांवेच एक विशेष जावन सेवा कोरका फुडें हांव वेंकटरमण देवळांत हांव एक स्वयंसेवक जावन हांगा काम केलां मंगळूरांतूच म्हगेलो विद्याभ्यास इत्यादीक जाल्लो तशें करून मंगळूराक आनी आमकां मस्त एक संबंद आसा म्हूण सांगून तें दर्शू पळय कुटुंबियाचे आनी विशेष जावन हे सेवे भितर ताणें भाग घेवचें आसाचें तशें तसल तें वर्ललें सुमार आमकां जावका जालें तसलें एक 10 कोटी रुपये म्हळ्यावरीची आमकां इतर समाज बांधवाल लेकून ओट्टू करून हो एक कार्यक्रम आयोजन करता म्हणून आमी संकल्प केला ह्या वर्साचें शोभकृत संवत्सरांत आमगेले काशी मठाधिपती श्री संयमेंद्र तीर्थ स्वाम्यालें अमृत हस्तान त्या लालकीचें उद्घाटन समारंभ तशींच देवान ताजेर विराजमान जावचें आनी ताजे उत्सवां भितर आमी सर्व भाग घेवचे हाजे खातीर जावन पुनः तुमगेलें निवेदन करता घर घरां दाखून मंगळूरचे सर्व भजक वृंदांनी मन कोरका गांवांत देशांत विदेशांत परदेशांत खंयचेय रूपान करतना आशिल्ल्यांनी तांगेलें योगदान कसलेंय जाल्यार आमगेलो वेंकटरमण आज स्वर्ण लालकेचेर विराजमान जावच्या वता आसा आमगेलें योगदान येदेपणी तातूंत भितर आसूं का तसलें एक मना भितर दवर हाका कसलेंय एक अमकें दिवका असलेंय प्रेशरायज कसलेंय विशय ना जाल्यार आमगेलें घरण्यां दाखून आमगेलें घरकड दाखून आमगेलें एक व्यक्ती संबंधी जावन जाल्यार तातूंत भितर आमगेलें योगदान जावका पांय मुखार तुमी तुमगे चेडवांक नातरांक पोंतरांक पुराय जाणांकय एक आन्सरेबल जाताचें कारण कशें म्हळ्यार कोणकी आज दिला कोणकी तागेलो हवीर भाग दिला तागेलो नातरकी पोंतर येवन राबून निमगिता फुडें म्हगेल्या आज्यान पिज्यान कालकती भितर जाल्लें तातूंत आमी पवन की ना हजारो रुपये की त्या काळांत साध्य आशिल्लें तसलें तें एक आमी देवाक पावयलें अशें आज सांगता आशिल्लो तशी मंगळूर राबिलें मंगळूर भजकांनी मंगळूरा दाखून भायर दिल्ल्यो चलयो तांणी संवसार करून आसाची त्या मान्नी मंगळूराक चलयो दिल्लें तसलें आमगेले समाज बांधवांनी आसाची आनी पुराय जनांनी तांचो योगदान दिवका म्हणून सांगून हांव मंगळूर देवस्थानाचे तंत्री आचार्य मठाचो नरसिंहाचार्य जावन वैयक्तीक जावन तुमगे लागीं म्हगेली निवेदन दवरता तुमी पुराय जाण हाका भागी जाताची म्हणून एक आत्मविश्वासान करतना हें माध्यमा मुखांतर आमगेलें युथ ऑफ GSB मिडिया मुखांतर जाल्यार तितले लोकांक एक पावका म्हळ्यार इच्छूक जावन तुमगेले येद्रा दवरलां आमगेलो खंयची की हो कार्यक्रमांत विशेष जावन जनवरी 14 तारीख 15 तारखे लागीं आमगेलें सुधींद्र तीर्थ स्वाम्यालें पुण्यतिथी आराधना त्या दिवस ही बंगरा लालकीक पुरप्रवेश कोरका तदनंतर परमाचार्य श्रीमद सुधींद्र तीर्थ स्वाम्यालें एक मनांतूल इच्छूक तें त्या प्रकार तांगेले प्रितीचे पट्टशिष्य जावन आशिल्ले संयमेंद्र तीर्थ स्वाम्यांनी मुखावेल त्या रथोत्सवा कालगती भितर येतना तांणी दिलेलें तसलें तें मुहूर्ताचेर विशेष जावन ताजेर आमगेले देवाक विराजमान जालें तसलें पळोवका म्हळ्यार तसलें कार्यक्रम आसा त्या देखून हे शोभकृत संवत्सराक आनी ओट्टू 100 दिवसा भितर दिवस वरल्याची पुराय जन ताका तयार जाया गांवांत देखून परगांवांत देखून देशांत देखून विदेशांत जाल्यार आमगेले कोडी आलत्यारां भितर तुमी भाग जावका बरगबेटे उत्सवाक विशेष जावन हे कार्यक्रमांत भाग घेया 3 दिवसाक रुपया तेरू तशींच
भांगरा गरुडा उत्सव, 4 दिवसाक भांगराचे लालकी उत्सव, 5 दिवसाक देवालो महोत्सवाचो ब्रह्मरथोत्सव, तशीच कडेक आमकां देवान आमगेले वटेवचे तसलें यात्रा, नदी स्नान म्हळ्यावरीची तीर्थस्नान असल एक कार्यक्रम वकले उत्सव घडता. तुम पुराय तुम भाग जेया, तुम सर्व तुमगेले देव मनोभीश्ट दिवो. विशेष जावन हांव हे कालाचेर देवाला प्रार्थना करता. देवा वेंकटरमणा, तुगेले भांगरा लालकेक तुका खंयची खंयची यजमान वर्गान, गृहस्थ वर्गान, अबालवृद्ध स्त्री पुरुषान संबंधी कसालें घेवका म्हूण दिसता, तसल ती योग्यता अनुसार तांकां परमात्मान सर्व तांगेलें खंयची कश्ट नश्ट दूर करून यथेश्ट अभ्युदय दिवन परमात्मान तें दिवन तुमगेल्या हातान घेवतस जावका. तुमगेली मनोकामना थंय तुमी प्रार्थना केल्यार सर्वस्किना देव तुमगेले करान घेवन दिता, करिता, करविता, करचें ताणेची, करोचें करोसूचें ताणेची. तशी प्रेरक प्रेरमाणानांत या प्रेरित मानसः परमात्माल प्रेरण प्रकार तुमगेल्या दवरला. परमात्मूची तुमकां कसन दिवका असल एक तुमकां भास इत्यादी करून दिता. तेच प्रकार देवस्थाना ऑफिसां भितर येया, तुमगेले कसन दिवचें दिया, थंय देखून तुमी रिसीट घेया म्हणून आमगेले देवालय प्रार्थना करतात. हे 2 उतरांक राबय.